विश्व कोंकणी केंद्र यूट्यूब वाहिनीचे सकट वीक्षकांक प्रितीचे नमस्कार. हांव सुमती गजानन पैतोनचे आमगेल मनोचैतन्य कार्यक्रमाक तुमकां पूर जनाक स्वागत करतास. आयच विशयू मलगड्याले मेलपंक्ती म्हणू. मलगड्या चेरडुवांक कशी मादरी जावनू आसतांती म्हण सांगून. एक चेरडाले मानसिक ಬೆಳವಣಿಗೆಕ ಅಮ್ಮಾಲೆ ಪ್ರೀತಿ ವಾತ್ಸಲ್ಯ कितले मुख्य की तशीची अन्नाले आत्मीयते आणि सलिगे तितले मुख्य. आनू आणि अम्मा म्हळ्यारी एक रथाचे दोन चक्रशी. एक चक्र राबल्यार वरकेन ते रथ मुखार वचचा साध्य ना. आनी कसल म्हळ्यारी चेरडोवां ह्या आनम्मा लागे मस्तू शिकतांती, तांकां पळोवन शिकतांती. फुडली सरणींत हांव सांगिल्लें आसा, आनम्माक चेरडुवां अनुकरण करतांती, सूक्ष्म जावन पळयतांती. तशें जावन आनम्माले गुण स्वभाव कशे आसा त्या चेरडुवांक एक मादरी, एक मॉडेल म्हणटांती. उदाहरणेक चिले चेरडुवां चड जावन खंयचे नमन्या खेळ खेळतांती. अम्माल म्हणके रांदप करचें, बॉम्ब्याक न्हाणोवचें, बॉम्ब्याक फ्रॉक घालचें, पावडर घालचें आनी टिचरीक पळोवन टीचर खेळू, बड्डी धरून भोंवचें, हें पुरो चिले चेरडूं करतांती. तशी चेल्या चेरडू विशय आयला रे अन्नाला म्हणके ऑफिसा वच्चें, केलो पटी अम्माक बिश्टेला म्हणके करचें, एके आनू स्मोकींग जेवो आसल्यार एक पेन्सील धरून स्मोक केला म्हणके एक्टींग करचें, हें पुरो आमगेले चेल्या चेरडूं करतांती. तशें जावन चेरडूवाले दूर आमी कशें आसका आमी जागृत करका. दिता म्हळ्यार तांणी आमकां पळयता आसतांती म्हूण सांगून एक आमगेल्या मनांत आसका. आर्ता एक जोक वाजिल्ले. एक चेल्लो स्कुलांत तूं कोणाल की पेन्न खामता. टिचराक कोप येवन तेगेल्या अन्नाक हापयता हेडदुसू. आन स्कुला येतना टिचर म्हणटा, पळय तुगेल पूत पेन्न खांपला म्हणून. आनू सॉरी म्हूण निमगीत टिचरा लागी आनी पुताक घरकड हाण सम बिश्टयता. तुका पेन्न जावका जाल्यार खांपील कसा लागतोवॅ, तूं मेगेला सांगील जाल्यार हांव ऑफिसा दाखून हाण दिना आशिल्ल्या म्हूण सांगून बिश्टयता. तस जावन आमकां हांगा कळटा चेरडू हे खामची बुद्धी खंय दाखून शिकिल्ल्या म्हूण सांगून. सो अन्ना गोतनशी चेरडान हें अवलोकन केल्लें आशिल्लें. आनी एक घटने. एक कुटुंब. आनू, अम्मा आनी एकलो पूतू. आनू अम्माक कसल विचार म्हळ्यार घरा काम चेल्लो जेवो चिल्ली जेवो तांणी कोरका म्हणून. तशी तांगेल्या चेल्या चेरडाक तांणी पुरा नमन्या काम शिकयलेलें आशिल्लें. एक दीस आनू पेपर वाचितान पळयता, आंगणान तूं कोयर आस म्हणून पुत्ता सांगता, चेरडा एक ಸ್ವಲ್ಪ आंगणा कोयर काड देवा म्हणटा. पूत हल्ला ना. अपास सांगता आनू. आनीक पूत उठयना. कोप येता नाक. ऐकपणार रे तुका कोयर काडका म्हण सांगला रे, कोयर काडू जायना म्हणटा. ताका रडणें येवचें स्टार्ट जाता. कडेन आम्मी येवन समाधान करता, कसो जाल्ल्या कसाला रडता म्हणून. ताका ताण एक प्रश्न निमगीत चल्लो. चेल्ल्या चेरडूवां कोयर काडतात वॅ, आमी धारली मनश न्हवॅ, आमी कोयर काडयात वॅ म्हूण एक निमगीता. तेदोन अन्ना एक पाटी चिके शॉक जाता. कडेन आलोचन करतना अन्नाक कसलाक म्हूण कळटा. इता म्हळ्यार आनू घराचें विंगड काम केल्यार कोयर काडचें काम अम्मान मात्र करचें आशिल्लें, अन्नान येद्दोळ केल्लें ना. तशें जावन चेरडान कसो लेखला, हो कोयर काडचें काम बायल मनशान मात्र करका, आमी न्हय म्हणून. तद नंतर ताका कोणीय ते दीस वताय करनी. आन कसो करता म्हळ्यार हेडदूस दाखून मदमदेन तूं समय मेळ्ळेल त्या वेळी कोयर काडचें सुरू करता आनू. ते चेरडू पळयता. एक 15 दिवस तशी जाता रे. एक दीस आंगणा कोयर आसतना पुता सांगता, चेरडा पळय कोयर आस देवा, ಸ್ವಲ್ಪ कोयर काडी म्हणटा. पूत न्हू तो वचून आंगणाच कोयर काडून येवन बसता. तशी आमकां गोत्त आसना चेरडू आमकां सूक्ष्म जावन अवलोकन करता आसतांती, पळयता आसतांती. सन्न विचार वरकेन तांणी आमकां पळयतांती. आनी एक घटने. हांव एक नर्सरी गेलेली. थंय चंद फुलां झाड आशिल्लें. तशीच ह्या फ्रुट्साच पुरा रूख, जांबा रूख, चिक्कू रूख पुरो आशिल्लें. ह्या हायटार पुरा चिक्कू जांब हाता मेळटा आशिल्लें. हांव अशी पळयता वतना मेगेल एदूर एक 3-4 जन भायल मनश. तांगेल म्हाकशी तांगेल चेरडूं एक 4 जन चेरडूं आशिल्लीं ती, चेल्लो चिल्ली, एक 10-12 वर्सां चेरडूं. हे बायल मनश वता वताची त्या
चिक्वनी जांब पळयतांती कोणाक पळयला रे एक नमने आश जाता पळयताना हेकडे तेकडे पळयला कोणे आसके म्हणून नर्सरीचे कोणे दिसता निंती हगूर एक दोन जांब तुंटयतांती तितलेच तांणी केलेले एक सेकंड तेदो भितर हे 4 चेरडू धावन वचून त्या रूक पुरा बरकटनु त्या तरणी तरणी जांब आणि त्या पाल्लू पुरा सिंपून सगळेच त्या गोंचो तांणी तुंटून सोडतांती अम्मा तांणी कसले सांगिल ना जस्ट तांगेल एक ऍक्शन एक कार्य चेरडूवांक एक प्रेरण दिला म्हणके जाल्यार कुडले वचून तांणी पुरा मागीर अम्मान सोचा स्टार्ट केलं कसला तशें केला म्हणून तदन तो ते चिल्ली म्हणाली तू न्हू मामा काडलेल्या म्हूण सांगून आम्ही काडल्या म्हूण सांगून तस जावन न्हू आम्ही कसं करता की आम्ही आमगेल चेरडूंक करता ती तदन आमकां तांकां सांगचें एक नैतीक हक्क आसना तूं केलेले चुकी चेरडा म्हूण सांगून आनी एक घटन सांगता आम्ही एक पाटी हांव आनी म्हगेल बामण बेंगलोरा वतना हांगेल पर्स पोर वता बस सारी आमी घरा पावतरी आमकां कळ्ळें आमगेल पर्स ना म्हूण सांगून कडेरी तांतूचे कॅश ಸ್ವಲ್ಪ चड आशिल्ले मागीर व्हरलेले कार्ड्स पुरो आशिल्ले तस जावन कोणाकी पुरा विचारसून त्या बसा नंबर घेवन त्या बसा ड्रायव्हराल नंबर मेळ्ळे फोन करून निमगेले म्हगेल पर्स जेवो ते बसार पडलाव्या म्हणून ताणें सोदून म्हणलें ना हांगा पर्स ना म्हणून कडेरी आमी आमगेले नंबर दिल्ले खंय जेवो पर्स मेळ्ळार ह्या नंबराक कॉल करी म्हूण सांगून जाल्यार ते मेळत वापस म्हळ्यार एक नंबिके आमकां नाशिल्ले ऑलरेडी बँका फोन करून कार्ड्स पुरो ब्लॉक केले वापस आमी कोड्याला येतरी एक 2-3 दीस नंतर एक फोन आयला ते ड्रायव्हराला तो म्हणालो तुमगेले पर्स मेळ्ळा हांव क्लीन करतना त्या सिटा एडक्यान तूं म्हाका मेळ्ळ्या म्हणून खुशी जालें हो आसो मेळ्ळी नव्या म्हणून नेक्स्ट ते बस मंगळूरा येतना हांव तुमकां स्टेट बँकाला मेळटा म्हणालो तशें आमी थंय वचून आमगेले पर्स घेतले तो ड्रायव्हर म्हणालो एक पट लॅक करान ती म्हणून ताका हान्नी म्हणाली ती लॅक करची आवश्यकता ना लॅक केला रे तुका अपमान केला म्हणके जाता तू इतले प्रामाणिकतेरी त्या पर्स हाण दिलेलो आसा तस जावन हांव खंडीत लॅक करना ते तशी आसता म्हूण म्हाका एक नंबीक आसा म्हूण म्हणाली ती एक 25 वर्स चल्लो एक 25-27 वर्सांच्या पुरो कडेरी उलयता उलयताची तागेले घर खंय म्हणटना कुंदापूरच्या कोटा लागीं म्हूण म्हणालो ओके मागीर ಸ್ವಲ್ಪ ताका एक टिप्स म्हूण सांगून ಸ್ವಲ್ಪ दुड्ड दिवच्या गेला रे तो चल्लो बिलकुल घेवचें आयकनी कडेर तो चमकलो आमी घर कडेन आयली ती तशी एक 2 महिने नंतर आमकां कुंदापुरा वचचें आशिल्लें म्हूण आमी लेखलें ओके ते चल्लेले नंबर आसना पळोवया आयतार आशिल्लें आसल्यार ताका मेळून वचचें म्हणून आनी फोन केलें फोन करतना तो घर कडेन आशिल्लो खंय रज आशिल्लो ताका तुमी येयात ती म्हूण म्हणालो म्हूण आमी ಸ್ವಲ್ಪ फ्रुट्स आनी स्वीट्स घेवन त्या घर कडेन गेल्ली ती थंय वतना मस्त दुर्बळपण एक सण घरांतू बापूस ना चल्ल्याक आवसू तागेल अण्णा वन्नी आनी तांगेल 2 चेरडूं इतले जन आसा ती त्या परिस्थिती मस्त लायक ना आमी बैसून अशी उलयतना आमी ते घटन म्हगेल बामणान ते आवसूला म्हणलें तुगेल पूत भारी चांग चल्लो अशेशी इतले दुड्ड आशिल्ले म्हगेल पर्सान तूं एक पयस वर्क ना पडाशी ते दुड्ड ताण वापस हाण दिला म्हणून ताका ती त्या एक सहज रितीरशी त्या एक कसलो व्हड विशय तशी कितली ताका बंगार आशिल्लो पुरा पर्स मेळ्ळेलो आसा एक 2 पाटी त्या वरकेन ताण तांकां फोन करून वापस दिलेलो आसा म्हणून एक गर्वार सांगता आयकून आमकां आश्चर्य जाता म्हळ्यार तितली दुर्बळपणा रे विंगडाल एक दुड्ड जावका म्हूण ते चल्ल्या दिसनी म्हूण सांगून कशी अशी शिक्षण ताका म्हूण म्हणटना ती म्हणटा आवसू सान आसतना आमगेल घरा लागींचे एक कंपाउंडा दाखोवन एक 2 मड्डारूक हेकड बक्षून आशिल्ले आमगेल घरा बरी चेरडूवान खेळताना एक दिवस 2 नार्ल पोण आसतना चेरडूवा ते नार्ल घेवन घर कडेन येता ती तेदन म्हगेल बांबूण आशिल्ली ती म्हगेल बांबूणान निमगेल्या कोणाल नार्लो म्हणून ते पोण आशिल्ले नार्लो म्हणाली चेरडूवा पोण आशिल्ले वय खंय दाखोवन पडलेला मड्डारूका दाखोवन कोणाल मड्डारूक लागीं कंपाउंडाच्या मड्डारूकाचे नार्लू आमी कशी काडू जाता ते आमगेल व्या न्हय तस जाल्यार आत्तां उड्डोन येयात ती म्हणटा बापूसू चेरडू वचून त्या दोनीची त्या कंपाउंडा उड्डोन घरा येता ती त्या शिक्षण म्हगेल बामणान तांकां दिल्लेलें आसा म्हणून हांव सांगता सांगतना म्हाका
भारी खुश जाता इता म्हणून सांगला रे तितली दुर्बळपणा रे एक प्रामाणिकते रे जीवन काडका विंगडाल्या वस्तूक आशे पावच्यान जे म्हणाले एक शिक्षण त्या बापसून दिलेले त्या चल्ल्याक जीवन पर्यंत आस तस जेवनो आनीकय तो चल्लो आमकां कॉन्टॅक्टार आस भारी चांग चल्लो तशी असल एक शिक्षण घरांत न्हय अशी आनी खंय मेळच्याक साध्य आसा आनी एक घटन सांगता एकलो न्हू आमगेल कॉलेजा एक पटे आयल तदना पूत पुरा सब्जेक्टा फेल जाला सेकंड PUC आमगेला म्हणटा ताका कशी पूण एक पास करशी ती इता म्हळ्यार रे ताका मेडिकल सीट रेडी जाला म्हणून अरे मेडिकल सीट तागेले रिजल्ट्स आनी परीक्षा जायनी तुमी मेडिकल सीट कशी रेडी केला त्या आमी डोनेशन दिवन आमी मेडिकल सीट ताका रेडी आसा ताण PUCन पास जाल्यार पुरो PUCन पास जाल्यार मागीर पुरो आमी पडोवन घेता ती म्हणून PUC पास जायनी पास जाल्लो म्हणल्याक असल चल्ल्यान डॉक्टर जाला रे पेशंटाल कसल अवस्था पेशंटाक आनी ताणें ट्रीट करका म्हणना ताणें MD केल्यार जालें MD करून ताणें एक नर्सिंग होम ताका ओपन करून दिता ताणें AC कॅबिना बसल्यार जालें तागेले मुळान बुदंत डॉक्टर्सा पुरो हांव अपॉयंट करता तस जावन ताणें पळोवन घेतल्यार जालें म्हाका म्हगेल पुतान डॉक्टर जावका तितलेच ताका PUC जावका मागीर MBBS पास करचे पुरो ते म्हगेल हाता आसा हांव ताका कसा करका म्हण हांव करता म्हण सांगून तश म्हणटना हे बदल जालेले घटने म्हाका भारी आश्चर्य जाता अस्सल आनंद वरकेन आसत वे आनी तो पूत थंयच रापून आयकता आस त्या पुत्ताक कश्ट भोगूका हांव शिकूका जिवनान कसले एक साधन करका म्हळें एक आलोचन यात वे म्हण म्हाका दिसलें इता म्हळ्यार तो पूत ते रापून हांसता आस अन्नान सांगता ताका खुशी जाता आस म्हळ्यार कसले कश्ट पावच्याक ना पळय अगत्य ना सो असले शिक्षण आमी चेडूवांक दिवयेत वे म्हणून आलोचन करां ती सो आमगेल चेडूवांक आमी प्रामाणिकत शिकोया कश्टार वयर येवचें शिकोया कितले दुड्ड आसच्या पुरो जाल्यार तांगेल पांयार तांणी रावूंका म्हळ्यार आमी कितले वर्स तांगेल लोट आसता ती तशें जावन तांकां स्वावलंबी जावन तांणी वयर येवन ती ह्या विशय आलोचन करूं येतव्या म्हूण तुमगेला निमगितची म्हगेल आयची कार्यक्रम हांव मुक्षिता